नवो नुस्तेमारी हंगाम सुरक्षीत आणि यशस्वी जावचो हांचे खातीर कुटबॉन जेटीर बोट धन्यांनी पॅरिश धर्मगुरूच्या हजेरेत प्रार्थना केली आणि आशीर्वाद घेतलो। नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावन 5 दीस जाले तरी एकूय बोट नुस्तेमारी खातीर दर्यांत वचूना। साळा न्हंयच्या तोंडार सँडबार तयार जाल्ल्यान व्हड आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा। हो प्रस्न बेगोबेग सोडोवचो तशेंच न्हंयच्या तोंडार संरक्षण वणत बांदपाक सुरू करचें अशी मागणी बोट धन्यांनी केल्या। आज ऑगस्टाची 5 तारीख आम्ही बोट घेवन भायर सरले म्हळ्यार नुस्त्या चोयल्या ओसाडी लागून वयच्या जायना तशें थांबले। आज सद्या आमी पाद्री घेवन येयले, फादराक घेवन येयले ब्लेसींग करपाक आनी आमी तोंडाचेर सर्वे काडपाक तुज्या गेल्यार ओसाड पंपोल मेळटा चड पडटा। लेट जालो वचपाक। हे वर्सा कितें जालां 1 तारखे आमगे ऑगस्टा 1 तारखे बोट चालू आमच्या बायल्या सगळ्या चुमट थंय मातयो बोट्यो फिशींग कोताय चालू आहा म्हळ्यार आमी चोयताय बोटी बोट चोयता म्हळ्यार वयच्या जायना वयच्या आमगे नुस्त्या लागून नुस्त्या ओसाड्या चड व्हडल्यो ओसाड्यो मेळटाय फाल्यां कितें जायत भिरांत सुद्दां बोट सोडपाक आनी बेगीन काम चालू करपा लागून गोवोरमेंटाक हातून मागता मातशें तोंडाचे कितें करपाक चड जाली रेंव रेंव चड आसा तेका रेंव चड पडलो तेका लागून ही ओसाड पडटा तेका लागून ओसाड येता तेका लागून वचपाकूय मेळना। वचपाकूय मेळना कोणे सांगूंक जायना कोणा पांय सरना कोणी सद्या आमची हिंगा कोणी पासोय भितर तेको पासो ते कितें पडटा भिताय। आमचे सगळे बोटकार एकठांय जावन देवाच्या नांवान तांचे बोट्यो दर्यान घालतात आनी हे तरेन म्हजो आवडो ह्या सगळ्या आमच्या बोटकारांक ह्या वर्साक जायते पीक तांकां फावो जावं देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसूं। तशे भाशेन देवाच्या नांवान सिसांनी झाडां घातलीं ते भाशेन देवाच्या नांवान ते झाडां दर्यान उडयतात, बोटी उदकान व्हरतात। ह्या वर्सा तांकां जायते पीक फावो जावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया। आयज बेतलांतल्या नुस्तेकारांनी दर्याक आनी तांचे जो मार्ग आसा ताका ब्लेसींग घालें। ताचे बरोबर आमचो फादरय आशिल्लो, सगळे युनियनाचे आनी बोटकार जे मेंबर आसात ते बोटीन वचून तांचे मेन जो नोस्तार म्हणटात म्हणजे भितून जी साळा रिवर दर्याक एंटर जाता थंय वचून तांणी ब्लेसींग घालून घेतलें फादरा कडल्यान आनी ताजे फुडें फिशींग सिजन बरो जावचो अशी देवा कडेन मागणी केली। फाटले 1 तारखेक ऑगस्टाच्या फिशींग सिजन स्टार्ट जाता पूण बेतूल जेटी वयल्यान आज पर्यंत म्हणजे 5 तारीख एकूय बोट फिशिंगाक गेली ना। हाजें कारण मेन म्हणजे जायतीं आसात पूण मेन कारण म्हणजे जो सँडबार तयार जाल्लो आसा एंट्रन्स ऑफ दी माउथ ताका लागून भिवनूच बोटी भितर वचतात हो काडचो आनी हाका कितें तरी उपाय करचे म्हणून मागणी हांगची फिशरमॅनान केल्ली आसा। वेळोवेळ ते म्हणटात ते भशेन फाटलीं 45 वर्सां आमी मागणी करतात। पासय जाल्लो पूण कांय जाण कोर्टाक गेले आनी हो उरलो ताजे नंतर ताका क्लियरन्स मेळ्ळें पूण गोवोरमेंटान अजून पर्यंत ताका हात घालना। बेगीतले बेगीन तो जी वॉल आसा ती कंप्लीट करची जाचे कारण सँडबार तयार जावचो आनी बोटीक बिंदास वचपाक मेळटलें। तांची दुसरी हें आसा प्रॉब्लम ते म्हणजे लेबर हांगा पावलना आनी ताका लागून कांय बोटी पूण तरीकय मोठ्या प्रमाणात बोटी तयार जाल्ले आसात। फक्त हे सँडबाराक लागून जे एंट्रन्स रफ जाता आनी थंय तांगेर लागता ताका लागून ते बोटी भितर गेलना। दर्याक वतले जाल्यार तांकां हायटायड जाय, हायटायड आसल्यार भितर वचपाक मेळटा अशें तांचें म्हणणें आसा। सो तांची मागणी अजून परती तांणी केल्या गोवोरमेंटा कडेन बेगीन बेगीन काम स्टार्ट जावचें जाचे कारण फुडल्या वर्सा तरी तांकां बरे भशेन भितर वचपाक मेळटलें आनी बोटीचो धंदो तांचो मातसो बरो जातलो, सेफ जातलो। म्हणटा टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू म्हणटां।